नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवात. सुयश गावडेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. विरडी धरणाच्या कामावेल्यान महाराष्ट्राक नोटीस धाडटा म्हणून मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला. काम सोंपतेंच बंद करचें म्हूण खंय तांकां सांगतलो. महाराष्ट्रान विरडी धरणाचें काम अकस्मात सुरू केल्ल्यान गोंयांत आयतारा बोवाळ पडलो. काम बेकायदेशीर म्हणून पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकारान इश्यू एक्सपोज केला. विरोधक म्हणटा सरकाराक पडून गेल्लें ना. महाराष्ट्रान विरडी धरणाचें म्हादयाचें काम करपा खातीर तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लें. महाराष्ट्रान जे विरडी धरणाचें काम सुरू केलें, आमी नोटीस इश्यू केल्या. आमी महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी नोटीस धाडटा त्या धरणाच्या संदर्भातली पयलीं स्टॉप करचें म्हणून पयलीं सगळे डिटेलान कळटा की कितें कितें परमिशन तेंच्यांनी घेतल्या हाची आमी इन्क्वायरी करपा जाय. लेटर रेडी केला, आज लेटर वता. मोदी बदनामीचे केशींत राहुल गांधीक सेशन्स कोर्टांत अपिलाचेर जामीन. ताचे 2 वर्सांचे बंदखणीची ख्यास्त स्टे केल्या, मात गुन्यांवकारी स्टे केल्ली ना. ते विशीं अर्जाचेर सेशन्स कोर्ट 13 एप्रिलाक सुनावणी घेतलो. बदनामीचे केशींत गुन्यांवकार थारिल्ल्यान राहुलाची खासदारकी गेल्या. गुन्यांवकारी स्टे केल्यारूच खासदारकी जिती जावंक शकता. आज राहुल काँग्रेस कार्यकर्ते फुडाऱ्यांचो फौज फाटो घेवन सुरतांत कोर्टा मुखार. अटल सेतू परत बंद. रस्त्याचें काम करपी मशिनाचे तंत्रीक कारणान आनी काम बेगीन सोंपोवंक सेतू फुडले 2 दीस पुराय बंद आसतलो. 2 दिसां उपरांत पर्वरे मडगांवचो फाटो एक वेळ उक्तो जावये. दुसरो फाटो सप्तकभर बंद. सेतू वेल्यान यो वच करतल्यांनी परिक्षेक वतल्या भुरग्यांनी ते प्रमाण प्लान करचो, ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाक आदार करचो म्हणून SP ट्रॅफिकाचो उलो. तुमी सांगलेलें की 10वीची परीक्षा सुरू जातली म्हणून ते मांडवीचे तो फक्त 2 दिसाचो प्रॉब्लेम आसा हांव सांगता. कारण नाल्यार परत फुडले 8 दीस डिले जातलो. कारण आमी फाल्यां आनी परवा 2 दिसाचो होय ब्रीज बंद करता. ती 2 दिसाचो विशय आनी 5 तारखे दिसा तो ब्रीज ओपन करता. त्या ती फाल्यांचो आनी परवाचो दीस मातसो प्रॉब्लेम जातलो. ताच्या उपरांत तो ब्रीज एक ब्रीज ओपन जाता. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नाशिल्ल्या शाखांचेर ॲक्शन. कळंगूट कांदोळे दर्यादेग वाठारांत काल सकाळसावन कारवाय. 167तल्या 9च मंडळाचो कन्सेंट टू ऑपरेट आसा. दर्यादेगावेल्या ह्या अंधाधुंदीची हायकोर्टान दखल घेतली आनी ॲक्शन घेवंक लायली. सुत्रां सांगता ते प्रमाण शेकवाले आतां परवानगेक धांवतात. कोर्टाक 5 तारखेर कारवायेचो कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवंक जाय. ऑफिशियल्स येयल्या बिचार सील करपाक. जी ना पळय आसली तिचेर तेजी खूब मिस्टेकी जालेली आहा. ओनर इज वन आनी तेजे ना येयल्या बोलते दुसऱ्याच ओनराची. सो कन्फ्युजन जालां. लायक एग्जाम्पल म्हाजें गुड लक बीच कॅफे, म्हाजे हेचेर ओनराचें नांव येयलां श्रीकांत कोरगांवकार, वेरेज ही चॅक इज ओशियानीक. हें करून ते चॅक करून आतां कन्फ्युजन जालां. आमी कन्सेंट आमकां मेळलेले आहा. तर आतां फक्त आमचे येयल्या चॅक करून गेले कन्सेंट हा ना कन्सेंट टू ऑपरेट. आनी ती कन्सेंट टू ऑपरेट हा म्हणून करून ती गेल्या. हॉकर्स जे पळय बिचार भोंवता, ओपनली भोंवता, तांकां तुमी कित्याक कंट्रोल करना? ते गोंयकार न्हू म्हणून तांकां हॅरेस करिना? वो तुमी फक्त गोंयकारांक हॅरेस करूंक सोदता? हें आमचें ट्युरिजम डिपार्टमेंट आनी ट्युरिजम मिनिस्टर आनी CMान हेचेर लक्ष दिवचो आनी सांगपाचें बाबा कित्याक तुमी गोंयकारांक हॅरेस करता पळय ते. आमी एप्रोच जाल्यार CMाक बसून आनी CMाक वी विल नॉट हॅरेस एनी वन म्हणून सांगला. बट स्टील दॅट हॅरेसमेंट स्टील कंटिन्यू. जर आमकां पळोवचें पडटलें कितें आहा सर, कितें केलां काय विचारूंक जाय. न्ही. आतां तुमकां तेंच्यांनी कितें सांगलें सील करचें आमकां कांय सांगूंक ना. आमकां म्हणटा तुमचें लोकेशन चेंज जालां. मात आमी ताका दाखयलें आमी सगळीं लायसनां आहा म्हणून A to Z. तरी तो आयकना जालो. आतां पळोवया वयता आनी खबर. हे मिनिश काडून आमकां कांय त्रास केले दिवना रोवन होटेल. हय सगळें बरें गोंया सगळे रोवन हेवटे वयलेले आमचें सगळें क्लीन जालां. बागा कांदोली सगळें क्लीन जालां आनी एकदम बरो मनीस हालतीक गांवजाचो. हय पूण आतां एक्शन कित्याक 1987 थोडें शकतलो. न्ही पूण एक्शन कित्याक लागून? आमी एवरी इयर घेता. पोल्युशन बोर्डान आमकां खूब त्रास केल्या. म्हणजे आयज यो फाल्यां यो म्हणून म्हाजेच आतां 5 म्हयने काडले. ह्या शेकाचें पोल्युशन आहा. शेकाचे सगळे हा लायसन्स काय ना म्हणना फक्त नंबरा खातीर
हे रेस्टॉरंट शेक रन करूंक शकले आमी. दर्या देगावेल्या बांदकामा वयल्यान हणजूण पंचायत हायकोर्टाच्या स्कॅनराचेर हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतिल्ले केशींत हणजूण बेकायदेशीर बांदकामाची स्क्रुटिनी जाल्ल्या. थंयची 100 बांदकामां बेकायदेशीर म्हूण पंचायतीन कोर्टाक सांगिल्लें. उरिल्लीं 175 बांदकामां नो डेव्हलपमेंट झोनांत आसा काय ना ताची आतां CZMA चवकशी करतली. हायकोर्टान केस 10 एप्रिलाक दवरल्या. There, the High Court had earlier directed the panchayats to take action. Panchayat has issued an order of demolition in respect of 100 structures. 175 structures have not been found to be illegal by the panchayat. Now, insofar as panchayat is concerned, the court has asked the panchayat as to how they had granted any permission to these 175 structures. Whether there were permissions obtained from the TCP, whether there were permissions obtained from the health officer, whether there were permissions obtained or the consent obtained from the Pollution Control Board. All these issues have been taken up by the High Court. Court has further directed to join the Pollution Control Board as a party, and Pollution Control Board has been directed to take appropriate action. This is insofar as today's proceedings are concerned. Thereafter, insofar as 175 structures where the panchayat has not taken any action, it is the CRZ authority who has decided to issue notices to all these structures. So those proceedings will start. Insofar as panchayat is concerned, they will give a report to the High Court as to how they passed or issued permissions to all these structures which they found to be legal now. So this is the position insofar as today's order is concerned. मुंबयचे पत्रा चाळीचे केशीचें गोंय कनेक्शन. ईडीन गुरू आशीष कन्स्ट्रक्शनाचे संचालक राकेश कुमार वाधवान आनी सारंग कुमार वाधवान हांच्यो उत्तर गोंयांत आशिल्ल्यो 31 कोटी 50 लाखांच्यो 2 प्रॉपर्टी हे केशींत जप्त केल्यात. 2011 तांणी 1250 स्क्वेअर मेत्र आनी 15,300 स्क्वेअर मेत्र अशे 2 प्लॉट बँक लोनार घेतिल्ले. ईडी पत्रा चाळ प्रकरण मुळासावन उस्तिता. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. अटल सेतू आनी ज्ञान सेतू उपरांत आतां पणजे नवो योग सेतू तयार जाता. कळटा त्या प्रमाण ESG मुखार मांडवीचे देगेर हो ल्हानसो पूल उबारतात. ते वरवीं योगाचो प्रसार करपाची संकल्पना. ESG कडल्यान सुरू जावपी वॉकिंग आनी सायकलिंग ट्रॅक मदीं यूथ हॉस्टेला कडेन आडकलो. तेवटेन एक पार्टी योग सेतू आड NGTंत गेल्या. पळयात रिपोर्ट. पणजेचे अटल सेतू आणि ज्ञान सेतू ह्या 2 सेतू उपरांत आनीक एक सेतू पणजेन बांदप चालू आहा. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता. ESG मुखावयल्यान हो मेन रोडा वयल्यान जो सेतू हांगसर येतलो तो डायरेक्ट हेजी पणजे टू मिरामार मेरेन वॉकवे आनी सायकल ट्रॅक आहा तेका जॉयन जाता आनी हांगासरल्यान डायरेक्ट लोक मेन रोडा वयल्यान ह्या वाटेक जॉयन जावपाक शकता. आनी अशें आयकूं येता की आयज इन्स्पेक्शन केलें CMान ह्या सेतूचें आनी अशें आयकूंक येता की एक योगाचो कॉन्सेप्ट तकलेन धरून सरकार हो स्मार्ट सिटीच्या अंडर सरकारान हो प्रोजेक्ट घेतला आनी एक योग सेतू ह्या कॉन्सेप्टान हो प्रोजेक्ट जावपाचो आहा. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा सकयल 6 कोटी 28 लाख मोडून हो पूल बांदतात. जाल्यार 41 कोटी मोडून वॉकिंग आणि सायकलिंग ट्रॅकाचें काम चल्लां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमारा पुलाच्या कामाची पळोवणी केली. आतां आमी मिरामार बिचाचेर आहा. तुमी पळोवपाक शकता आमी जे ESG कडेन जो वॉकवे आनी सायकल ट्रॅक स्टार्ट जाता तो पयलो तो खरो मिरामार बिचाचेर येवन हांगसर थांबता. तुमी हांगसर फाटल्यान पळोवपाक शकता कंस्ट्रक्शन चालू आहा. वॉकवे आनी सायकल ट्रॅक करपाचें हांगसर ग्रेनायट जें कितें कंस्ट्रक्शन मटेरियल तें हाडलां आनी काम थोडें हांगसर चालू आहा. ही गुगल इमेज पळयात. यूथ हॉस्टेला कडेन येवन वॉकिंग आणि सायकलिंग ट्रॅक ब्लॉक जाता. मदीं 150 मिटराचो गॅप आनी मागीर मिरामार वाटेन ट्रॅकाचें काम सुरू जाता. एका वाटेन ह्या योग सेतू आड कांय जाण NGTंत गेल्यात आनी दुसरे वाटेन यूथ हॉस्टेला कडेन आशिल्ल्या एका हॉटेलाचो ट्रॅकाक ब्लॉकेड. बाकीचे सगळ्या स्ट्रेचाचें काम वेवस्थीत चल्लां.
ESG कडल्यान जो वॉकवे आनी सायकल ट्रॅक सुरू जाता तो हांगासर यूथ हॉस्टेला कडेन येवन हांगासर स्टॉप जाला आनी मिरामारच्यान जो स्टार्ट जाला तो हांगासरल्यान एक 150 मिटराचेर स्टॉप जाला. मदीं एक गॅप उरता एक 100-150 मिटराचें, कारण एक हॉटेल प्रोजेक्ट आहा मदीं. सुत्रा कडल्यान अशें आमकां कळयलें की गव्हर्मेंट हॉटेल मॅनेजमेंटा कडेन उलोवन ती इल्ली स्पेस घेवन हो ट्रॅक हांगासरल्यान कंटिन्यू करपाक सोदता म्हणून. तें शक्य म्हणजे सक्सेसफूल जालें जाल्यार हो ट्रॅक कंप्लीट जातलो आनी जर हो गॅप मदीं उरलें जाल्यार हो जो गव्हर्मेंटाचो एक बरो स्मार्ट सिटी अंडर प्रोजेक्ट आशिल्लो वॉकवे आनी सायकल ट्रॅक पणजी मार्केट टू मिरामार तो सदांच इनकम्प्लीट उरतलो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. 30 मे मेरेन गोंयची नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स सुरू जातली. मुख्यमंत्री उलयला. ताणें दोनापावला कर्जाळे संस्थेच्या कामाची पळोवणी केली. ही संस्था BBA, MBA आनी PhD इन टुरिजमाचे कोर्स चलयतली. वॉटर स्पोर्ट्साचें सेफ्टी ऑडिटूय ही संस्था पळयतली. 2014 चालू केल्लो हो प्रकल्प एक ना एका कारणान आडकोल्लो. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्साचें काम 2014 सावन 9 वर्सां जालीं चल्ला. केंद्र सरकाराचो हो प्रकल्प गोंयांत GSIDC करता. मुख्यमंत्र्यान कामाची पळोवणी केली. तो सांगता ते प्रमाण 30 मे मेरेन शिक्षण संस्थेचें लोकार्पण जातलें. स्पोर्ट्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट ज्याच्या अंडर वेगवेगळे कोर्सीस ऑलरेडी हांगा सुरवात जाल्या. शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सीस जवळपास वर्साक 2,500 भुरगे घेता. तांणी म्हटलं त्या प्रमाणे BBA, MBA आनी PhD इन टुरिजम हे कोर्सीस हांगा सुरू जाता. 2014 हो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट GSIDC करता. तो प्रोजेक्ट खूपच डिले जाल्लो आसा. ओके, त्या खातीर तितून काही जाता तितके बेगीन तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर येता त्या मे म्हयन्या पर्यंत हो प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट करून ताका हँडओवर करपाचो अशें एकंदर GSIDCच्या आनी प्रोजेक्ट आमी जाता तितके बेगीन पुराय करून हो तांकां हँडओवर करतले सो दॅट एक बऱ्यांतले बरें इंस्टिट्यूशन हांगा रन जावचें हीच सरकारची संकल्पना. डिले वेरियस रिजन कन्सल्टंटा कडल्यान कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कोविडाच्या खातीर आनी इट इज अ कॉर्डिनेशन बिटवीन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणजे GSIDC इन शॉर्ट हेजी एप्रुवल आनी हे ते मेळपा खातीर थोडो उशीर लागलो म्हणून डिले जाल्लो. संस्थेंत BBA, MBA आनी PhD इन टुरिजमाचेर कोर्स आसतले. तशेंच वॉटर स्पोर्ट्साचे सेफ्टी ऑडिट आनी हेर मार्गदर्शक तत्वांचेर ही संस्था काम करतली. और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स 1990 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में ये सेटअप किया गया था. और ये जो एनआरएस बनाया गया इसका मेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाटर स्पोर्ट्स के जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और जो वाटर स्पोर्ट्स में लोग काम करते हैं उनका ट्रेनिंग करवाना और उनको सर्टिफिकेशन करना ये हमारा एनआरएस का मेन रोल है. और ये जो इंस्टीट्यूट है इसके साथ में हम लोग जितने भी वाटर स्पोर्ट बॉडी है उनका सेफ्टी ऑडिट और उनका फिजिबिलिटी रिपोर्ट इशू करना वो भी हमारा काम है. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस. आतां सगळ्या सरकारी बिल्डिंगाच्या मेंटेनन्साचें काम PWD पळयतली. सरकारी बिल्डिंगेच्या मुखेल्यान कामाचें लिस्ट PWDक दिवपाचें. PWD मंत्री काबराल उलयला. PWDचे अधिकारी कामाची पळोवणी करून टेंडराची फुडली प्रक्रिया खंय करतले. काबरालान कुडचड्यार फायर स्टेशन बिल्डिंगेची पळोवणी केली. PWD लास्ट टायम बजेटान CMन आमकां करून दिल्लें की ऑल गव्हर्मेंट बिल्डिंग्साचे ईच मेंटेनन्स बजेट वे PWD वील डायरेक्टली बी रिस्पॉन्सिबल. मेंटेनन्स जो आसा इट इज गिवन डायरेक्टली टू द हेड ऑफ द इंस्टिट्यूट जो हो आतां फायर ऑफिसर आसा तशेंच स्कुलांनी हेडमास्टर आसा हो गव्हर्मेंट बिल्डिंगाचे डिपार्टमेंटाचो ते एरिया भितर हेड आसा तेणी फक्त लेटर बरोवपाक जाय फॉर द कन्सर्न एक्झिक्युटीव इंजिनियर दॅट दीस वर्क्स हॅव टू बी अंडरटेकिंग. तेजी सर्टिफिकेटूच जाय. बाकीचे मागीर आमचे JE येवन ते सायटीर येवन ते कितें जाय तेजें एस्टिमेट करून टेंडर करतले थ्रू PWD फंड. सो असो करून कॉन्सेप्टा भितर जी गव्हर्मेंट बिल्डिंग्सां खूब डॅमेज जाल्लीं आसलीं मेंटेन जायनासलीं हो कॉन्सेप्ट CMन आमकां इंट्रोड्यूस करपाक दिलो लास्ट टायम आनी आतां फुडें हे 4 वर्सां उरल्या तो हो कॉन्सेप्टान फुडें वतलो. तांकां 9 वर्सां जालीं ती मॅट्रस प्रोवायड केल्यार सो ह्यो मातशें बऱ्यो ना. सो हांवें इंस्ट्रक्शन दिला हेड जो आमचो जांबोलेकर बाब आसा की PWDचे एक लेटर करून की बॅलन्स कितें ते मॅट्रस आनी कर्टनची चेंज करपाची परतून डायरेक्ट PWDक बरोवपाक जाय. मंत्र्यान कुडचड्या हॉडार चालू आशिल्लो साको आनी काडा हॉलाच्या कामाची पळोवणी केली. आनी बाय म्हाका दिसता मे हो 2 लेन ब्रिज आमी ओपन करतले विथ रोड हो जो न्यू करता आनी मागीर तो आमी मोडटले. तुमी पळयता उदकां भितर थंय पिलर आसा ते 3 पिलर हे ब्रिज जेन्ना डेमॉलिश करतले उदकान जे आशिल्ले पळय पिलर
जे वॉटर फ्लो जातालो ते आमी काडटले मोडून फ्रॉम फावंडेशन आनी ते मागीर डेब्रीज काडटले आनी हांगा जे तुमी पयला हांगा जर घातला हेजेर ते दोनूय ब्रिजे सायडीन ते सपोर्ट जातले. सो मदलो उदकाचो जो विशय आसा तो पिलर आशिल्लो तोय डेमोलिश करून आफ्टर मे जेन्ना हो ब्रिज स्टॅब्लीश जातले तो ब्रिज काडटा तेन्ना तोय आमी मदलो पिलर काडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपीन जाहीरनाम्यात 3 LPG सिलिंडर फुकट दिता म्हणिल्लें तांचें कितें? मुख्यमंत्री वग्गी कित्याक? विसरलो काय तो लोकांक फटयता काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या बायलां फाट्याचो प्रस्न. अर्थ खात्यान खंय फायलीर नोटींग मारून हे स्किमीक हरकत घेतल्या. गोवा फॉरवर्डाक मेळिल्ल्या RTI जापेंत खंय ही गजाल स्पश्ट. सीएमाक विचारता हे तुवें मॅनिफेस्टो जो रिलीज केल्लो तो मॅनिफेस्टोचो तो प्रॉमीस इट इज. वेन यू प्रॉमीस एंड यू टेक बॅक अ वोट, यू गीव अ प्रॉमीस आनी ताजे अगेन्स्ट तुवें वोट घेतलो म्हळ्यार तुवें लोकांक चीट केलो. सो नाव डू यू वॉन्ट टू रेक्टिफाय युअर मिस्टेक? वी वॉन्ट टू आस्क. बिकॉज तुवें म्हटलें की आपल्या कडेन ही जायना स्कीम बिकॉज तांची एक एज पर द RTI here it is clearly the noting says हे जे RTI आसा आमी फायल केल्ले ह्या RTI आसा. This is the RTI which we had filed and here the finance department, the additional secretary म्हणटा की government may not consider introduction of the scheme. म्हणल्यार कितें तर तुमी फटयलेशे जाले न्ही, तुमी बेश्टे प्रॉमीस केल्ले. सो वी वॉन्ट टू आस्क CM क्लियरली जे तुवें प्रॉमीस केल्ले ते तूं प्रॉमीस फुलफील करतलो तुजी? वी वील शेम एंड नेम द गव्हर्मेंट. एज पर नोटींग ते म्हणटा युक्रेन वॉरा लागून प्रायस हाय जालो आनी तांकां लागून तांकां ते मॅनिफेस्टोन तें घालपाक कळ्ळें. पूण हांव हिंग सांगपाक सोदतां युक्रेन वॉर जाल्लो 22 फेब्रुवारी आनी तेंचो BJP मॅनिफेस्टो रिलीज जाल्लो 8 फेब्रुवारी म्हणल्यार बरें पयलीं. जाल्यार युक्रेन वॉर जावचो आहा म्हण आमच्या गोंयच्या CMाक कोण सांगलें? कोण येवन ताका प्रोफेसी केली? काय देवान ताका येवन स्वप्नान सांगलें की 22 तारखेर युक्रेन वॉर जावपा आसा म्हणून? 8 तारखेर पयलें कळ्ळें ताका. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.